काय कडेन पिळगेन पिळग्यो चलन आयिल्लो आपल्या आज्या पणज्याचो धंदो चलोवपी पूत अजूनय पळोवंक मेळटा। दिवचल कुडचिऱ्या आपल्या पुर्वजांचो गणपती करपाचो वेवसाय कुटुंबान अजून सांबाळ्ळा आनी वर्सान वर्स 4 ते 5 तरी गणपती वाडटा अशें तो सांगता। आतां अंदू आमी पेडणेच वारखड म्हणून हाडल्या गांवांत हाडून तेच म्हणून हाडल्या। तितून चडशे गुणे नासता, माती एकदम बरी आसा। माती हाडटकूच आमी कितें करता, पावस पडटा त्या टायमार ती फुगत घालची पडटा माती। फुगली काय 2-3 दिसांनी ती कोण कशे तरी एका मनाय हाडून ती मातशी मोळची पडटा। 2-3 दिसां मातशी मोळी काय ना मागीर ती हाडून एका राशीक मारता। मातशी 2-3 दीस परत ती कुसपा जाय माती, मागीर ती मातशी तिका बरी येता मोसण सामकी। मागीर ती आमी ते गणपती करपाक प्रेसिंग करपाक स्टार्ट करता। भितर खडो फातर आसल्यार तुमकां कळटा ते काडचे पडटा, सेपरेट काडचे पडटा। आमी वर्साक चडशे 200 सुमार गणपती करता। गव्हर्मेंटान बरें केल्या येवजण, ते आमकां कलाकारांक सगळ्यांक फायदो दिल्लो आसा। प्रत्येक गणपती पडून ते 100 रुपया येता आमकां मानधन म्हणून। ते मागीर थोड्या दिसांनी आमकां मेळटा चेक। ते आमकां रंगाक बी आनी कित्याक मातयेक बी यूज जाता पयशे।